हांगासर एकूटाम आयिल्ले आनी त्या आवय बापायक एक भुरगो कांय एक 4 वर्सांचो आनी म्हाका हांव हांगा ह्या पार्लरा कडेन रावून मॅटांचेर रावून देखताना सोबाय हांची बापोय हांगा कालें कोणाय लागीं उलोवंक आयिल्लो. ताचे उपरांत ताच्या कारा कडच्यान ती पाटी वेता आसतना बापोय आनी ताच्या फाटल्यान पूत दोगांयची साल एकच. बापोय कसो चलता ताच्या फाटल्यान तसो पूती. पळोवंक कितें अपुरबाय, कितें अपुरबाय. आनी तितलें पावणांतल्याक पुताक कांय बापायन कांय पॅन्ट शिवयता आसतना या तसो सूट शिवयता आसतना कांय एक्स्ट्रा वस्तूर आसलें तें पुताकी शिवयलां गे म्हणून एकच नमुन्याचें युनिफॉर्मार मार्च फास्ट गेल्ल्या बरें दिसतालें. पळया आवय बापायची साल भुरग्यांक येता. हांव म्हणना उरले गूण तें सलची साल सयत बापाय तावन पूत बापायक पळोवन पूत शिकते. आतां हें हांव कित्याक सांगतां. आयचे शुभ वार्ता आनी आयचें पयलें वचोंक तुमी आयकलें जाल्यार म्हाका कालच्या आमच्या फेस्ताचो उडास येता. काल आमचो एकलो पाद्र्या म्हणटालो आमच्या सक्कड रांदवया मदें कारतेंय आसूंक जाय म्हूण. कित्याक तें कोडू पूण आमी इल्लेशें गोड घालून गे आनी बरें रुचीक तिकीत बरें करता. आयचीं दोनी वासपां कोडू. आयचीं दोनी वासपां पयलें वाचप शुभ वार्ताय बोक्सिया बोक्सिया न्याय फैसल करनाकात दिया. तुमी पाळटात की कितें म्हणून खबर ना, म्हाका जायना. कश्ट आसा हें वाचप आयकूनचें सोडया. म्हाका हांगा परगटूंक की कश्ट जाता. कित्याक आमकां आमचें मनशां सैम तें मनशां सैम देखून हांव चिंततालों हें वाचप दुसऱ्या खंयच्याय दिसा म्हणी आयलें जाल्यार वण्णी आयलें आसलें ब्रेस्तारा दीस येणांतल्या पुरो आसलें. कित्याक आमच्या लोकांक हांवें उद्देशून सांगूंक आसा बोक्साणें कशें आमी बोक्सूंचें दिया तितल्या मापान उदार आमचें तें आसलें सकट जेजू म्हणटा काण दिया. कशें जावचें तें. हाका पातळ आसा. हें पाळूंक बारीच कश्ट बारीच कश्ट. क्रिस्तांव जाल्ल्यांक तितल्या सुलभेन क्रिस्तांव मात म्हणना कोणायक जाल्यार जेजूची ही उतरां पाळूंक बारीच कश्ट. पूण पाळटेले कोणी आसात गी हें आमी चिंतलें तर हें मोन केलें तर हें पाळूंक आमकां साध्य गी. हांव तुमकां दोन आमी इंग्लिशान म्हणटा कीज टू द थॉट. हांव तुमकां दोन उपाय सांगता आयच्या सुरविल्ल्या मागण्यांत आनी शुभ वार्तेंत मेळिल्ले. ताच्या की पयलें आमची आसली स्थितीगत मतींत हाडया. हें पाळूंक सकटांक कश्ट सकटांक कश्ट. जेजूची उतरां आयकूंक बरीं दिसतात आनी आमकां हेर धर्मांचेय जावं पुरो या क्रिस्तांवपणाक विरोध करचे जावं पुरो आमची केळकुळां करचे जावं पुरो आमकां सांगतात. हांव खंयच्या अर्थान सांगता तें तुमकां कळटा. आमच्या थोड्या हिंदी फिल्मांनी सांगिल्लें आसा तुजो एक पोलो तुज्या दुस्मान तुज्या एका पोल्या मारतना आनी एक पोलो तूं दाखय ताचे उपरांत तिसऱ्या फावटी मारता आसतना जेजून कांय सांगूं ना. देखून कान पाटी दी म्हणून आमच्या हिंदी फिल्मांनी आनी परत सांगिल्ल्या म्हळ्यार बायबलाची केळकुळां केल्लीं आसा आसूं. पूण ताच्या की सुरविल्ल्या पवित्र सभेंतच थोडे शाणे मनीस आसले. थोड्याच दिसां आदीं आमी परब केली सांत आगुस्तिनाची. ताची आवय मोनिका आनी सांत आगुस्तिनाची. तुमी जाणात आगुस्तिनाक कन्वेर्तरपणाची देणें आयिल्लें. आगुस्तिनाक कन्वेर्तरपणाची देणें आयिल्लें. तो क्रिस्तांतय आयिल्लो पूण तो पवित्र स्नान घेवंक तयार नासलो. पूण तो पवित्र स्नान घेवंक तयार नासलो. कित्याक पवित्र स्नान घेवंक तयार नासलो. पवित्र स्नान घेतलें जाल्यार हांवें ही जेजून सांगली उतरां पाळूंक जाय. बोक्शिया तेजे कितें न्याय फैसल दिनाकात. आतां हांवें पवित्र स्नान घेतलां जेजूचो पाटलावदार जाला हांव. आतां कशें हांवें
हें करनासतना रावचें. देखून तांचे लागीं एक बरो उपाय आसलो. मन परिवर्तन जाल्यार ते तांचें पवित्र स्नान पाटी घालताले. आज आमचें थंय कितें जालां? ल्हान भुरग्यांक पवित्र स्नान दिलां आनी उपरांत ल्हान भुरग्यांक जर तर देव पावलो आमचे आवय बापूय तांकां कितें तेर्स या आनी कितें सालती मागणी आनी ते शिकयतात. पूण सुरवेल्या पवित्र सभेन तशें नासलें. पवित्र स्नानाक येजय तर पवित्र स्नान आरंभ न्ही. आतां आमची क्रिस्ती जिणी सुरू करची आमी पवित्र स्नाना वरवीं. ताच्या उपरांत भुरगें वाडून येता आसतना थोड्या वर्सांचें जाता आसतना क्रिस्त प्रसाद मेळटा. ह्या आमी कुमगार म्हणटा, पयलो कुमगार म्हणटा, कुमसार. ताच्या उपरांत इल्लें आनी लो व्हड जातना क्रिस्म. पूण सुरवेल्या पवित्र सभेन दुसरेंच आसलें. कातेकुमेन तयारी सुमार 3 वर्सांची जावंक पुरो, 6 वर्सांची जावंक पुरो, 9 वर्सांची जावंक पुरो, आनीकी चड तितली वर्सांची तयारी कर्ण तांकांच नितळ शुद्ध कर्ण आत्म्यांत कुडींत आनी आत्म्यांत हांवें म्हणयेत शुद्ध कर्ण निमाणें तांच्या भाग्यवंतपणाचो गुर्तूच म्हणल्या बरी तांकां पवित्र स्नान मेळटालें. आतां म्हजे सांगाताचो तर्क करा. एकलो मनीस, एकलो दादलो, म्हजे सांगाताच तुमी चिंतूंक जाय. एकलो दादलो चिंतया, एक 35 वर्सांचो, 40 वर्सांचो, ताका क्रिस्त आपयता म्हजो पाटलाव कर म्हणून. याजाक म्हणना हांव, आमचे सादी क्रिस्तांव जिणवी. तो ताच्या पवित्र स्नानाक तयारी करता. 3 वर्सां, 6 वर्सां, 9 वर्सां या ताच्याकी चड. आनी निमाणें तो पवित्र स्नान घेवंक येता आसतना तो येदोळसो सांत जाला वय गे न्ही. येदोळसो तो सांत जाला. कित्याक कितली तयारी ताणें केल्या, तितली तयारी. त्या वेळार जर तर ही उतरां आमी म्हळी, जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा, ताका कांयच त्रास नात. तुजे लागीं आसलें काण दी, ताका त्रास नात. कित्याक येदोळसो तो क्रिस्ताचो जाला. देखून हांवें म्हळें आयची शुभ वार्ता समजाचें जाल्यार ही कठीण शुभ वार्ता, जेजूची कठीण उतरां. पूण आमी म्हणटा डिमांडींग, चॅलेंजींग आमकां तसलीं उतरां समजाचीं जाल्यार 2 संगत्यो हांवें सांगल्यो तुमकां. पयलें मागणें, मिसाच्या सुरवेर हांवें एक मागणें केलें, आरंभाचें मागणें. हांव तें तांतले सुरवेले 2 वाक्य वाचतां. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयका ही उतरां. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलीं भुरगीं जावंक पावता. आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. देखून आमकां देवान ताची भुरगीं केल्या. भाव भयणीनो, तूं आनी हांव देवाचो पूत, देवाचें दूत. देखून देवाची भुरगीं जाल्ल्यांक हांवें सुरू दाखलो दिलो. तो बापूय मुखार येता आसतना ताचो धाकटो पुती, म्हजो बापूय ताच्या फाटल्यान गेल्यार जालें म्हाका. तो जावं पुरो ताच्या कारा कडच्यान वेता, तो खंय आनी खंय पयस वेता, तसो पूत धैर्यान त्या बापायचो पाटलाव करता. कित्याक ताच्या बापायचेर ताका धैर्य आसा. आपूण ताचो पूत. म्हजो बापूय म्हजे सांगत आसता बऱ्यान, पूत जाल्ल्या म्हाका कांयच कितें खावचें ना, कांयच भेना. कितें म्हाका शुभ वार्ता सांगता तें म्हज्यान पाळूंक जाता. देखून आयच्या शुभ वार्तेन ती मोदेंच जेजू म्हणटा पळया, तुमकां मागल्ल्या कडेन उसणें दिया, तो वळू उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातेल्यात भुरगीं पारामोन्नत देवाची. आतां तोच भुरगो हांव दाखलो येयलो मुखार व्हरता. तो म्हणटा, आळे वो थंय एक मागूण आसा, एकलो मनीस. ताका ताच्या बोल्सान तो हात घालता जावं पुरो. ताका 100 रुपया त्या मनशाक दिवंक जाय मागतेल्या. ताच्या बोल्सान हात घालता. पूण तो ल्हान भुरगो, ताच्या बोल्सान नांत ते पयशे. तो कालें करतलो भुरगो? तो कितें करतलो भुरगो? ताका त्या मागतेल्याक 100 रुपया दिवंक जाय, ताच्या बोल्सान पयशे नात. तो भुरगो कितें करतलो? ताच्या बापाय लागीं विचारतलो, डॅडी ताका 100 रुपया दी. तें आसा आमचें धैर्य. आमी केन्ना देवाची भुरगीं
बोगसूंक आमकां सुलभ, दिवंक आमकां सुलभ, कित्याक आमी त्या बापाची भुरगीं. आमच्या बापाय लागीं, म्हज्या लागीं नासल्यारय व्हड न्ही, म्हज्या बापाय लागीं धाराळ आसा. म्हज्या बापाय लागीं कितें आसा? काकूत आसा, बोक्साणें आसा, आनी कितें हांवें दिवंक जाय, दान दिवंक जाय तें आसा. देखून जें कितें म्हज्या बापाचें तें म्हजें. देखून आज जेजून सांगिल्लीं उतरां हांव चिंता तुमी समजल्यात. बोगसूंक कितें आनी कितें दान दिवंक आनी हेरांचेर फैसल दिनासतना रावूंक आमकां देख कोण? आमचो सुबाब. ताणें पाठयिल्लो तसो पूत. देखून त्या पुताची देख घेवन ताका आमी नामाण करूंक बाळका जेजूच्या हाजीरपणार आयल्या. हें आज मागया. बापा, ह्या जेजू, तुज्या नांवान हांव हें दितां, तुज्या नांवान हांव बक्षितां, तुज्या नांवान कोण गरजेंत आसा ताका दितां. देवाचें कितें तें आमचें, आमचें कितें तें देवाचें जातलें. आमचे लागीं कितें आसा? पातक आसा. आमचे लागीं कितें आसा? दुबळीकाय आसा. आमचे लागीं कितें आसा? गरजो आसात. त्यो जातल्यो देवाच्यो. आनी हो जातलो बाळका जेजूचो आशिर्वाद.